नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। अपक्षांच्या म्हणण्याप्रमाणे कॅबिनेट सेकंड क्लासान पास। कांय जाणांक फकत 3 मार्क जाल्यार 1-2 जाणांक 0 पासून मार्क फावनात। प्रुडंटान घेतले अपक्षांचे म्हणणे। शिरोड्या मनशाचे 9 सांगाडे मेळिल्ल्यान जालो बोवाळ, गांव जालो काचाबूल। सांगाडे होमिओपॅथी कॉलेजीन संशोधना खातीर वापरिल्ले तपासान स्पष्ट। जुवारी एग्रो कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची गाडी कामावेल्यान काडिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी फातरायली। वातावरण तापले। प्रश्न 2 सप्तकां भितर सुटावो करपाचे मुख्यमंत्र्यांचे उतर। पावसाचो अच्छेव चालूच। फोंड्या चक्रीवादळ, म्हापशांय झाडां पडून गाडयो, घर, लायटीच्या खांबांचे लुकसाण। उद्योग उबारतना शार आणि नगर नियोजन मंडळ नियोजन करतले। उद्योगांचो फ्लोर एरिया रेशियो वाडयतले। जीएसआयचे कार्यावळीन मुख्यमंत्र्यांची घोषणा। आणि खेळा खात्यान केली 40 वर्सां पुराय। खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय म्हणटा अधिकाऱ्यांनी आता करचे पडटले आनीकूय नेटान काम। खबरो विस्तारान। कॅबिनेट मंत्र्याच्यो स्वता विशींच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेतकच प्रुडंटान अपक्ष आमदारांची मतां जाणून घेवपाचो यत्न केलो। एक मंत्री सोडलो जाल्यार 4 जण अपक्ष आमदार आसात। तांणी दिल्ल्या मार्काची सरासरी काडल्यार कॅबिनेट सेकंड क्लासान पास जाता। कांय जाणांक तर ते 2-3 मार्क दितात। 1-2 जाणांक तर ते 0 मार्क दिवपाक पासून तयार नात। स्नेहा सबनीसाचो खासा रिपोर्ट। दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळान भलायकी मंत्र्याच्या कामगिरीचेर नाराजी उक्तायल्या। भलायकी मंत्र्याच्या कामाचेर सावळ मातय समाधानी ना। बाकीच्यांच्या बाबतींत तो समाधानी आसा। तो म्हणटा भलायकी मंत्री सोडल्यार बाकीच्या मंत्र्यांनी बरें काम केलां। बाकीचे मंत्री सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान काम करतात। भलायकी मंत्र्याक 10 पैकी 0 गुण दिवपाची पासून म्हजी तयारी ना। हेर मंत्र्यांक 7 ते 8 गुण। फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान भाजपाच्या एकाय मंत्र्याक 3 परस चड गुण दिवंक ना। पूण मोगोच्या मंत्र्यांक आनी अपक्ष मंत्र्याच्या कामाचेर तो खूश आसा। विजय म्हणटा फक्त 3 मंत्र्यांची कामगिरी बरी आसा। अपक्ष मंत्री आवेर्तान फुर्तादाक 5 गुण, मगोच्या धवळीकार भावांक 6 गुण, उरिल्ल्या भाजपाच्या मंत्र्यांक 3 गुण। 10 मार्कान पासिंग मार्क म्हणटा ते 3.5 मार्क आसता। ऑन द होल ह्या सरकाराक 3 मार्क दिवं येता। टुरिजम मिनिस्टराक म्हाका दिसता हांवें डिमांड्साक सपोर्ट केल्लो। इतल्या खातीर सपोर्ट केल्लो कित्याक गोंयचें टुरिजम वाडचें म्हणून। पूण आतां पळोवंक गेलें जाल्यार तोय बी पक्षपातीकूच पडला। आतां आमी जे ते चॅक्स दिवपाचे असतात ते चॅक्सूय बी ते पार्टीच्या ऑफिसान वांटूंक लागले। सो म्हाका दिसता की ही मिड टर्म एसेसमेंट जर आमी करतात जाल्यार युनिट टेस्टान हो सरकार फेल जाल्लो आहा। फायनल एग्जामीन पास जातलो जाल्यार फुडें बरेंच काम करचें पडटलें। पर्वरेचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटे मातसो थंड जाला। मात सरकार सत्तेर येत सावन एकूय मंत्री आपल्या मतदारसंघान येवंक ना हें सांगपाक तो विसरना। रोहन खंवटेच्या म्हणण्याप्रमाण मंत्र्यांच्या कामाविशीं मार्क मुख्यमंत्री थारायतलो। सध्या तोच राज्याचो भार वावयता। सरकार सत्तेर आयिल्लेक सावन एकूय मंत्री आपल्या मतदारसंघान येवंक ना। हाचे वेल्यान कितें तें समजुपाचें। उरिल्लो अपक्ष आमदार बेंजामीन सिल्वा कडेन संपर्क सादपाचो सांजे उसरा मेरेन प्रुडंटान यत्न केलो, मात तो फोनार मेळूंक शकलो ना। पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर स्नेहा सबनीस। शिरोड्या शेनवारा दनपारां मनशाचे 9 सांगाडे मेळिल्ल्यान बोवाळ जालो। आख्खो गांव काचाबूल जालो। हे सांगाडे खंयच्यान आयले अशें कुवाडे सगळ्यांक पडले। बातमी आयकून पुलीस धांवले। उपरांत तपास सुरू जातकच ही मडी होमिओपॅथी कॉलेजीन शिकपा खातीर वापरताले। ताच्या उपरांत ती हाडून उडयल्ली असो सोद पुलिशेन लायलो। हे प्रकरणांतली फुडली चवकशी करपाक पुलिशेन 2 जाणांक आपोवन हाडले। काराय शिरोडा वाठारांत दोंगरार शेनवारा 9 सांगाडे मेळिल्ल्यान बोवाळ पडलो। फोंडे पुलिसांनी थंय वचून हे सगळे सांगाडे ताब्यान घेवन बांबोळे जीएमसीन धाडले। शिरोडाच्या सरपंच संदेश प्रभुदेसायन ह्या विशीं प्रुडंटाक म्हायती दिली। गोमलदान 2 दीस पयलीं हांगसर सर्वे चलताले। हायकोर्टाची काय कलेक्टराची ऑर्डर आसा आनी आमकां जस्ट इंटरव्यू 2 खड्डे कितें मारले अशें म्हणून पळय म्हणून आमी तें इन्स्पेक्शन केलें पयर। आनी इन्स्पेक्शन पळयलें आमी फक्त हें कांय पळयलें ना, हें मडे आनी हें कितें आसा ती बॉडी
पण आमी ते खड्डे आसा ते पळयले आनी हेल्था रोखडेंच आमी कळयलें की ते बाबा रोग जावचे न्ही म्हणून कितें तरी उपाय करया अशें म्हणून हेल्थाचो रिपोर्ट जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें आमी आनी हेल्थान आमकां रिपोर्ट दिलो कितें तरी तातूंत कॅमिकल घाला. ह्यो ज्यो बॉडी मेळ्ळ्या हांव काय तातूंत तज्ञ न्ही, हें आतां म्हाका दिसता वर्सभर 2 वर्सां पयलींची खबर आसतली. सद्या 2 वयर काडून दवरल्या आनी तशें 5-6 माय जाता त्यो उगडटकर कळटल्यो. ज्या वाठारांत हे सांगाडे मेळ्ळे थंय लागींच कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेज आसा. ह्या कॉलेजीन विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासा खातीर वापरिल्ल्यो कुडी दोंगरार हाडून पुरिल्ल्यो आसुये असो पुलिसांक दुबाव आसा. हे विशीं चवकशी करपा खातीर देविदास बोरकार आनी बेनी फर्नांडीस ह्या दोगा कर्मचाऱ्यांक आफोवन हाडल्यात अशें फोंडेचे पुलीस निरीक्षक CL पाटलान सांगलें. केमिकली प्रिजर्व केले आसा म्हणून ते बॉडी डिस्पोज जावना इन टायम. होमिओपॅथीक कॉलेज आसा ती, त्या कॉलेजीच्या एनाटॉमी विभागान हाडलेले म्हणून आनी तितूंतल्यान मागीर ते डिस्पोजल करपाक थंय घालतले. सो सगळे बॉडी एक्सपोज जाल्ले त्या कारणान तेचेर आमी UD रजिस्टर नॅचरल डेथ रजिस्टर करून सद्या पोस्टमॉर्टमाक धाडला तांकां आनी थंय एन्क्वायरी चालू आसा. प्रुडंटा खातीर शिरोडेच्यान विवेक प्रभू. जुवारी एग्रो कंपनीच्या वाठारांत शेनवारा वातावरण बरेंच तापलें. कंपनीन कामावेल्यान काडिल्ल्या कामगारांनी जुवारी वेवस्थापनाच्या अधिकाऱ्याची गाडी फातरायली. गाडी चलोवपी अधिकाऱ्याक पुलिसांनी सुरक्षीत भायर काडलो. पुलिसांनी एका कामगाराक अटक केली तेन्ना कामगार आनीक चाळवले. कामगाराच्या प्रस्नाचो 2 सप्तकां भितर सुटावो जालो ना जाल्यार सरकार हस्तक्षेप करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान जुवारी कंपनीक दिल्या. कामावेल्यान काडिल्ल्यान कामगार बरेच चाळवल्यात. शेनवारा परिस्थिती हाताबार गेली आनी पुलिसांक कामगारांक नियंत्रणा खाला हाडूंक जमलें ना. गोय क्रांती सेना मजदूर संघाचो अध्यक्ष प्रताप मार्दोळकारान कामगारांक शांत केलें. जो करना है मैं देखेगा, मैं साहब से बात करेगा, सब मैं कर, लेकिन तुम लोग इधर से जाओ. ओके हमको जो भी करना है पीसफुली करना है. ओके प्लीज. ठीक है ठीक है. आपके बात पे हम इज्जत देके जा रहे हैं. आपके बात पे हम लोग इज्जत देके जा रहे हैं. उसको छोड़ना चाहिए. नहीं छोड़ता है तो कल इधर बैठेगा हम लोग. मैंने बोला तुम कुछ भी मेरे को मत बोलो. जो भी करना है मैं करें. ओके तुम जाओ. हाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान कामगारांची भेट घेतिल्ली. 2 सप्तकां भितर निर्णय घेवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान कामगारांक दिल्लें. कामगारांच्या प्रस्नाचो 2 सप्तकां भितर सुटावो जायना जाल्यार सरकार प्रकरणान हस्तक्षेप करतलो अशें पर्रीकारान सांगलें. The Zuari issue is a very serious issue. I have been on it almost for local MLA and me are on it and the minister are on it for last 3 to 4 months. Now I think I have passed a message to the management and they should complete. It should be also taken by the unions to complete it quickly. Next 1 or 2 weeks it should be resolved according to me. Otherwise government will have to step in. जुवारी कंपनीन गोयच्या कामगारांक कामावेल्यान काडल्यात आनी गोंया भायल्या कामगारांक कामाक घेतल्यात. कामगार संघा वांगडा मेळून कामगारांनी हाचो निशेध केला. कामार परत घेवचे अशें कामगार मागतात. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.